Welcome back to Garden of Glory. Hebrews chapter 12, verse 1 to 17 begins with a powerful image, a great cloud of witnesses. They remind us that faith isn't a sprint, it's a lifelong journey that requires endurance, focus, and perseverance. हेब्रेवांक पत्र 12 ओळी 1 ते 17. जेजूची देख. तर आता ही साक्षीदारांची उरपोंज एका व्हडा पोरजोळीत कुपावरी आमकां वेडो घालून आसा म्हूण आमी पळयता. म्हणटोच आपल्या भारान आमकां चेपून दवरतात तें चोगोट आमी सोडून दिवया. भोव करून पातोक, कित्याक तें आमकां घोट चिकटोता. आमी धावूंक सुरू केला. उरल्या ते वाटेच्या शेवटाक पर्यंत थिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर आमचे दोळे लावन दवरुया, कित्याक तो आमच्या भावार्थाचो फुडारी आनी संपादनार. आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पळयनासतना ताणें खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. ताणें कशे भाशेन आपणाचेर आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो तें नियाळात आनी फाटीं चोरूं नाकात, पूण काळजीदार जायात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां अजून रोगोत वारोय पर्यंत झुजूंक पडूंक ना. सर्गींचो बाप आपल्या भुरग्यांक नीट करता. तुमी ताची भुरगीं देखून तुमकां धीर दिवपाक देव तुमकां कितें सांगता तें विसरल्यांत तुमी? ही ताची उतरां. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी तुका दाखयता तेन्ना तूं ताका चीत दी, आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तुजें मन मोडोवंक दिवं नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां शिस्त लायता, आनी जांकां आपल्यो पूत धुवो म्हूण लेखता तांकां तो शिक्षा दिता. देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागोयता म्हूण समजून तुमी शिस्त शिकचे खातीर शिक्षा सोंसणीकायेन घेयात. बापायन शिक्षा दिवंक नासलोलीं कोण तरी भुरगीं आसतीत? दुसऱ्या भुरग्या पोरी तुमकां ताची शिक्षा पडना जाल्यार तुमी ताची खाशा भुरगीं न्हय, तुमी ओनीज भुरगीं. आमचे सोयंबाचे खाशा बापूय आमकां शिक्षा दिताले आनी तरी आमी तांकां मान दिताल्यो. तर आमकां जिवीत मेळपाक आमच्या सर्गींच्या बापायक कितलो अदीक आमी मान दिवंक फावो ना जायत? आमचे सोयंबाचे बापूय ह्या थोड्या दिसांच्या जिविता पासत आपणाक बरें दिसतालें त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा दिताले. पूण देव आमकां आपले पवित्रतायेन वांटो दिवंक आयतीं करचे खातीर कितें खरेपणी आमकां फायद्याचें तें पळोवन आमकां शिक्षा दिता. शिक्षा पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची वस्त न्हय, पूण बुध शिकलोलीं मनशां देवाक मानता तसल्या जिविताची शांतीची फळां भोगूंक पावतात. बुद्धी आनी शिकवणो. तर तुमचे थोकलोले हात वयर उबारात आनी तुमची कडकडतलीं दोंपरां घोट करात, आनी नीट रस्त्यार तुमची पावलां घालून फुडें वचात. अशें कुणता तो धोंको
निकळोन वेचोना, पूण आदलें बळ ताका मेळटोलें. सगळ्या मनशांकडे शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरे भोक्तीचें जावं दी, कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची दयाळाय कोणाकूच चुकोवना जावंक चोत्रायेन चलात. तुमचे मदें कोडसाणेच्यो कोंबऱ्यो वाडोना जावंक चोत्राय धरात. त्यो त्रास दितात आनी जायत्या जाणांची मनां आपल्या विकान कुसळटात. तुमचे भितर पोजरी ओ एसावा परी संवसारी मनाची कोणूच आसची न्हय. ताणे एका जेवणाचे बदलेक मालगोड्या पुताचे आपले होक विकले आनी उपरांत आपल्या बापायचो आशिर्वाद घेवंक सोदतालो तेन्ना बापायन ताका परतिलो म्हूण तुमी जाणोन. दुखांनी रडून पर्यान ताणे तो मागलो, पूण बापायचो थाराव बदलूंक ताच्यान घडलें ना. This passage calls us to run with endurance, receive God's discipline with humility, and guard our hearts from anything that would pull us away from grace. It is a reminder that the Christian life is both a race and a refining, and God is faithful in both. Let us pray. Father, help us run the race you've set before us with endurance and joy. Fix our eyes on Jesus so we don't grow weary or lose heart. Teach us to receive your discipline with trust, knowing it comes from your love. Strengthen our hands, steady our steps, and guard our hearts from bitterness. Lead us in peace, holiness, and faithful perseverance. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.